सांब पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उद्देशें देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गुंड संगतीची लेगून सोदना करता. मनशा सायबांत मनशांतय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गुट समजून घेत. तशेंच देवाचे गुट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच नेना. आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय, बागार देवातावन आमी जोडलोलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या धेन्याची वळख धरूंक आमी शकता. आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी दिता. पूण आमी उलयता तीं उतरां मनशाचे जानवायेन विणलेलीं न्हय, बागार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेलीं तसलीं. पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणशो दिसतात. आत्मीक दृश्टेन व्हरून पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस सर्व संगती व्हरोंक शकता, तरी ताका कोणाच्यानच व्हरोंक जायना. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मन समजूं येत? कोण तो ताका बोध सांगतलो? पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन लाभलां. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सवकास, माया मोगान भरलोलो. सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनांचेर आसा ताची दया. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत. सर्वेस्परा, सगळ्यो तुज्यो रसना तुका अर्घां दिवन, तुजे भक्त तुजी स्तुती करून. तुजे राजवडकेची महिमा ते वर्णू, तुजी पदवी ते परगट करूं. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत. अशें सगळ्या मनशांक कळीत जातलीं तुजी वर्ती कृत्यां आनी तुजे राजवडकेची परजळीत महिमा. तुजी राजवडकी ससनाची राजवडकी, तुजी राजपदवी सर्व संतती पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ. पडतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, भागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू कफरनाहूम नांवाच्या गलिलेयाच्या शहराक देंवून गेलो. थंय तो साबाताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सकडी ताका विस्मीत जाताले. त्या सिनेगॉगांत देंवसार लागिल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नाजरेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मू? तूं कोण म्हूण हांव जाणा.
तूं देवाचो भागेवंत. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हणलें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देंवसारान सोमेस्ता मुखार ताका धरणेर आड घालो आनी ताका कांयच बादाक करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सकड थटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देंवसारांक तो फर्मायता आनी ते भायर सरन वेतात. जेजू विशयांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचे उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.